नमस्कार, डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज आमी आसा मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमचे कॅन्डिडेट जावन आसा आम आदमी पार्टीचे उमेश तेंडुलकर. सर, आमच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. तुमी तशें पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिशियन न्ही, यू कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बॅकग्रावंड. मागीर तुमी पॉलिटिक्सान कित्या खातीर आयले? पॉलिटिक्सान येवपा फाटल्यान स्पेसिफीक कारण म्हणल्यार जे आमचे गांवचे लोक आसा किंवा हे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले लोक आसा, जेन्ना जेन्ना आमी एक काही फ्रेंड सर्कलान मेळटात आनी हांव पळयतां कितें चल्लां तें, तेन्ना अशें दिसून येता की जे आमी बेसीक नेसेसिटीज म्हणटा, बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशनल लायफ आय हॅव ऑलवेज मूव्ड आउट ऑफ गोवा अँड केम बॅक. पूण जे दीस हांव गेल्लो आनी हांव परत गोंयान आयलो, तेन्ना म्हाका दिसून चुकलें की हे लोकांक खंय तरी आडमेळे घालून दवरल्या आनी ते स्वताचे फक्त फूड क्लोथींग शेल्टरानूच सामके अडकून पडल्यात. सो म्हाका खंय तरी दिसलें की कितें करपाचें, वाय एवरी टायम यू हॅव टू अर्न मोर मनी, हॅव अ बेटर लायफ. सो जेन्ना हांव पळयतां की आमी प्रोफेशनल जर्नीन वतात, बेसीक मोटो कितें आसता, अर्न मनी, हॅव अ बेटर लायफ. पूण जेन्ना हे कोरोना आयलें तेन्ना एक सगळ्यान व्हडली शिकवण आमकां मेळ्ळी की इट इज नॉट युअर वेलबिंग वीच वील डिसायड वॉट हॅपन्स टू यू. जेन्ना तुमच्या भोंवतणीचे लोक बरे आसा, जेन्ना तांची प्रॉस्पेरिटी आसा तांचे कडेन, तांची उदरगत जाल्यार प्रोबेबली यू आर सेफर दॅन बीइंग प्रॉस्परस युअर सेल्फ. आनी त्या विचारान म्हाका दिसलें की इट्स टायम टू टेक द चॅलेंज अँड कम इन टू द फील्ड. आनी हांव इलेक्शना खातीर येवना. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदतां की आय हॅव एंटर्ड दीस स्पेस अँड आय एम हियर टू स्टे. तुमी जेन्ना पॉलिटिक्सान येवपाचें चिंतलें, तुमी आम आदमी पार्टी कित्या खातीर चूज केली? ओके, व्हेरी इंट्रस्टींग क्वेश्चन. एक्चुअली हांव फाटले 6-7 म्हयन्या पासून स्पेड वर्क करतां. ग्रावंड ब्रेकींग चालू आशिल्लें आनी जेन्ना हें करतालो हांव तेन्ना आय डोंट नो फॉर वॉट रिजन बट माय कोलीग, आमच्या गांवचो दोतोर सुरेल तिळवे, हांणी म्हाका फोन केलो. इट वॉज क्वायट रिसंट आनी म्हाका विचारलें की वी नीड टू स्पीक. सो हांवें म्हणलें ओके फायन. सो आय वॉज इन अ रेस्टॉरंट आनी वी मेट एट अरावंड आय थिंक ऑलमोस्ट 9:30 इन द नायट. आनी सुरेलान म्हाका सांगलें की तुका पार्टीचे तिकेटीचेर रावपाक कितें प्रॉब्लेम आसा. आपूण जाणा तूं इंडिपेंडंट रावपाचो आसा, पूण तूं पार्टीक कित्याक रावना, लुकींग एट द स्पॅन दॅट इज हॅपनींग अरावंड. If you ask me, I was really thrilled with that first instance that some party is interested and they think that I can be a candidate. कितें लोक डिसायड करतले that is going to be a ultimate result. पूण जेन्ना सुरेल म्हाका मेळ्ळो इट वॉज क्वायट पॉझिटीव. मागीर हांवें सुरेलाक म्हणलें की लेट मी सी हाव थिंग्स आर हॅपनींग आनी आय विल कम बॅक टू यू. तर वेन आय मेट ऑफिशियल्स ऑफ आम आदमी पार्टी, आय फाउंड अ प्रोफेशनलिझम coming from a corporate culture. I met Mr. Deepak Singla. He was quite warm, kind, nice and professional. And it was like, the party you may like to have with you because it is like a flock where you belong to. If you are a sheep, you go with sheep. And if you are a lion, tiger, then that's how it works. So, हांवें चिंतलें की हे जे केडर आसा, हे जे लोक आसा, हांचे जो प्रोफेशनल बॅकग्रावंड आसा, प्रोबेबली दॅट सूट्स मी बेटर. कित्याक थंय क्लॅरिटी आशिल्ली, थंय कांयच कन्फ्युजन नाशिल्लें आनी देर वॉज जशें म्हणटा की इलेक्शनाक आमी जेन्ना उबे रावतात तेन्ना थंय एक सेटींग आसता, कॉम्प्रोमायजीस आसता. पूण ह्या पार्टीन म्हाका तें दिसलें ना. एटलिस्ट तेंच्या एप्रोचान एज वी स्पीक, एज ऑफ नाव, दे आर क्वायट प्रोफेशनल आनी दे आर हियर टू, आय कॅन से, कॉन्ट्रिब्यूट टू द पीपल ऑफ गोवा. आनी एडेड, if I have to say, when they had declared Amit Palekar as a chief minister candidate, that was also one of the indicator for me because I know Amit since my college days. I know he is an astute professional and very nice person. And I said, it's a party which is really taking good decisions and let's be part of the journey. And taka lagun, I think I thought of joining party without any apprehensions.
आमी मडकय मतदारसंघान जर पळयत जाल्यार BJPन सुदेश भिंगे हांकां फील्ड केला, MGPचे सुदीन ढवळीकर आसात आनी काँग्रेसीन लवू मामलेदार हांकां टिकेट दिल्ली आसा. खंय तरी म्हणजे सुदीन ढवळीकर, लवू मामलेदार अशें म्हळ्यार नावाजलेले पॉलिटिशियन्स म्हणल्यार जाता. सो ह्या सगळ्यांक टक्कर दिवपाक हाव प्रिपेर्ड आर यू? सी जेन्ना आमी इलेक्शन म्हणटा न्ही, इट इज नॉट अ क्रिकेट मॅच वेर यू कॅन डू नेट प्रॅक्टीस अँड देन परफॉर्म ऑर आउट परफॉर्म ऑन द फील्ड. वेन वी टॉक अबाउट इलेक्शन, आय विल सिम्प्लिफाय इट. इलेक्शन म्हणजे कितें की यू हॅव टू कॉन्टेस्ट जावपा खातीर एक फॉर्म भरप आसता. फॉर्म भरलो म्हणटकीच तुमचे एक फॉर्म पास जावपाक जाय. सो वन्स यू आर क्वॉलिफायड यू बिकम अ कॅन्डिडेट. एकदां तुमी कॅन्डिडेट जाले की तुमकां ऑफिशियली निवडणूक प्रचार करपाक मेळटा. ओके, जे येलो करिनात हे तुमचे चवथीच्या पयलीं तोरणां बिरणां बांदून रावतात. आनी सो इन ऑल फेअरनेस जेन्ना तुमचो प्रचार आसता तो तुमचो सुरू जावपाक जाय ज्या दीस तुमचें कॅन्डिडेचर सुरू जालें. आनी दुसरो प्रचार म्हणजे कितें आसता जे तुमकां इलेक्शन कमिशन 10 ते 14 दीस दिता. इट इज अ कॉन्फिडन्स बिल्डींग मेजर. अँड आय डोंट बिलीव की तुमी लोकांचे दारान घेतले, ढोल ताशे वाजयले, गाडयो भोंवणयल्यो, पदां केली, लोक पिशे नात. आनी इफ यू रियली गो एट द डेमोग्राफीक ऑफ मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी टू बी स्पेसिफीक जाल्यार आयज मोर दॅन 50% आर यंगस्टर्स. आनी तांकां तुमी सदांच पिशे करूं शकना. तांकां तुमी पार्ट्यां खातीर कितें दिवं शकता, तांकां टोर्नामेंट करूंक दिवं शकता, बट एंड ऑफ द डे दे कॅन थिंक. सो म्हाका दिसना हांवें कितें तयारी करपाची गरज आसा. आनी आय डोंट थिंक इन अ इलेक्शन देर इज अ अपोजिशन. इन इलेक्शन इट इज लायक अ मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन. थंय 4 जाण आसा, सो तुमी खंयचें तें बटन दामपाचें. जेचें बटन चड दामलें तो निवडून आयलो. आतां जो निवडून आयलो ताजे बद्दल आयदर तुमी सफरीक चलात ऑर यू कॅन सफर फॉर नेक्स्ट 5 years. चॉयस इज युअर्स. यू हॅव टू डिसायड. आनी यू मिन्स वेन आय से एवरी वोटर वील डिसायड. एंड ऑफ द डे वेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, दीस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या लोकांकूय सांगूंक सोदतां, मतदान हो तुमचो अधिकार आसा. अधिकार हो बजायात आनी तुमकां जाय त्याच कॅन्डिडेटाक मत दियात. हांव केन्नाच सांगपाना की म्हाका मत दियात, पूण प्रत्येक कॅन्डिडेटाक एसेस करात की तो कॅन्डिडेट कित्याक रावला, ताजें पॉलिटिकल एस्पिरेशन कितें आसा आनी तो कितें करूंक सोदता. तो तुमचें घरदार भरून तुमची उदरगत करूंक सोदता काय आपलें आसा तें आनी वाडोवंक सोदता. विचार करात. तुमचे कडेन आजून वेळ आसा, तुमी करचो विचार. सर आमी पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इश्यूज आसता. सो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मेन इश्यूज कितें आसा? म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मेन इशू कितें आसा हें हांव सांगूं शकना. कित्याक प्रॉब्लम कितें आसा, जर तुमी म्हाका विचारलें की उमेश तुजी प्रॉस्पेरिटीचें डेफिनेशन कितें, जाल्यार हांव म्हणटलो म्हाजे कडेन एक रॉल्स रॉयस आसपाक जाय, म्हाजे कडेन बीच फेसींग बंगलो आसपाक जाय, आनी वॉट एवर. एंड मे बी आय कॅन अफोर्ड हाय एंड कायंड ऑफ मटेरियल. तो कित्याक तर आयज हांव वेल टू डू आसा. सो प्रत्येकाचे फॉर एग्जाम्पल एक सादे मनशाक तुमी पळयलें जाचे कडेन सायकल आसा, हीज डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज वॉट, एक स्कूटर आसची. जाचे कडेन स्कूटर आसा ही इज लुकींग एट ऑल्टो. जाचे कडेन ऑल्टो आसा ही इज एमींग एट मे बी XUV. जाचे कडेन XUV तो म्हणटा आपल्या कडेन मर्सिडीज आसची. सो यू कॅनॉट से, बिकॉज वी ऑलवेज इन माय कॉर्पोरेट एक्सपोजर वी ऑलवेज सेड दॅट a organization never has problems. Problems are with people who come in the organization. तशें आमचे मडकयन सुद्दां युनीक इश्यूज आसा. बट इफ आमी जशें आमी म्हणटा की लेट अस बास्केट दीस इश्यूज, ओके, देन टिपिकली वी वील बास्केट इट into 3. इफ यू आस्क मी एज अ नॉट एज अ कॅन्डिडेट बट एज अ ह्युमन बीइंग, irrespective of the result of this election, I am going to work in this field. आयज हांव आसा, आयज जर आय कॅन really stand tall and really take fight with somebody like other stalwarts which you named, ते इतलेच खातीर आसा की आय डोंट हॅव अ लोन. म्हाजें घर म्हाज्या बापायच्या नांवार आसा आनी आय थिंक आय एम लर्नेड एंड एज्युकेटेड. सो बेसिकली आयज आमच्या मडकय मतदारसंघान सुद्दां म्हाका दिसता 3 गोश्टीची गरज आसा. एक म्हणजे मडकय ही कर्ज मुक्त जावपा जाय. कर्ज मुक्त जावप मडकय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दुसरी गोष्ट म्हणजे भाटकार मुक्त घरदार जावपा जाय. कित्याक भाटकार म्हणटा जागो म्हाजो घर व्हर तुगेलें, तूं जाय थंय वच, हें जावपाक जायना.
आनी तिसरें म्हणल्यार प्रत्येक इच्छूक जो भुरगो आसा जेका काम करपाची इच्छा आसा ताका रोजगार मेळपाक जाय अँड दीस इज पॉसिबल. दीस डजंट नीड 5 years. And I can bet on you, irrespective of this result, I will achieve this. This is my aim, dream and target. आणि म्हणून हांव आयज ह्या फिल्डान आयला. आनी तुमी जर म्हाका विचारल्यार तुका कितें मेळटलें, म्हाका रातची बरी न्हीद पडटली. सर तुमकां आमचे कडल्यान ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच.